परममंगळ मंगळगौरी काणी मागशी पांडव लोकांना वनवास ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನ श्रीकृष्ण परमात्मा तंग मेळचा म्हणता ताण गेल त्यांना धर्मरायानिक ताक तागेल पर्णकुटी घेऊन घेऊन तागेला आदर सत्कार करून पायम पण राबता आणि तागेले पटू कष्ट तो ताका सांगता द्रौपदी कृष्णा पायम पण सांगता देवा तू तरी सर्व जगाचो देव जगद्वंद्य तू आमगेले कष्ट तू गत आसा आमगेले पूर्वजन्माज कसकीचे कर्मभोग म्हणून हे कष्ट भक्त आसाची हे कष्टान तुला आमी पार घेवच्याक आमगेले गेली राज्य संपत्तू परत आमकां का रे कसं व्रत केलें बरें खंयचें व्रत केल्यार आमगेले गेली लोट्टू राज्य मेळटलें ते तूं म्हाका दयकोन सांगता म्हूण अगदीची दीनवाणीन ती कृष्णा लागीं प्रार्थना करता तेन्ना कृष्णाक ते पांचाली बद्दल भारी करुणीशे येता तेन्ना तो म्हणटा प्रत्येक मनुष्य तन केल्ले पूर्वजन्माचे कर्म भोगून भोगता ताका कोणी कसं नाही करचें जायना जाल्यार हांव तुका एक व्रत सांगता ते तूं कर ते म्हळ्यार ईश्वराला बायल मंगळगौरीली व्रत ते म्हणटा आनी ही द्रौपदी विचारता ते कोण केल्ले आनी ताजे व्रताचे विधान बी सांग म्हणते तशी कृष्ण हसनमुख जावन म्हणता मागशी कौंडिन्यपुरा म्हणले कडेन एक धर्मपाल म्हणले एक ब्राह्मण आशिल्लो तागेले बायले नांव कनक मंजुळी म्हण ती दोगो लोक अगदी धर्मपरायण जावन धर्मनिष्ठ जावन घेन ईश्वराला ध्यान करता अशी दिवस काडता आशिल्ले तो ब्राह्मण बरो आशिल्लो मनुश्य तो अशी दानी बी उरतो जाल्यार ईश्वराला परम भक्त आशिल्लो तांकां कसलेक देवान कमी केलें नाशिल्लें एक कमी म्हळ्यार तांकां चेडूं नाशिल्लें चेडूं ना म्हणलें एक चिंतेन तांकां दोगो लोक भारीची व्याकुल जाल्ले उरताचे अशी उरका जाल्यार एक दीस ईश्वर एक भिक्षुकाल वेश घेवन तांकां बर करका म्हूण तांगे घरांत राबून भवती भिक्षान देई म्हूण भिक्षा मागता कनक मंजुळी एक सुपांत थोडेची दुड्डू धान्य ओटू घेवन येनो ते भिक्षुका दिवचे वता तो ते घेना तशी वता तेन्ना ती ते व्हरून घरा बागलान तुजी झाडाले घालता हेर दीस तोच भिक्षूक येता आनी भिक्षा मागता ही सुपांत व्हरून दिता ताका थोडे भांगर आनीक दुड्डू घाल दिता ती तो व्हरना परत आनी ती व्हरून ते झाडाले घालता अशीच सुमार दिवस येवच्याक एक दीस ती घोवालेक सांगता पळय हांगा सदळ एकले येता भिक्षा मागच्याक साधू जाल्यार हांव दिल्लीला कसं घेना तर कडे हांव ते दाना म्हूण हाडलेलो हे न्हय घरांत व्हर न्हय म्हणून हांव ते झाडां लेगी घालता आसा तशें आमगेले बागलांत बी सुमार ताजी राशीशी म्हूण घोवा दाखयता तेन्ना तो घोव म्हणटा बेजार करनाक गो फाल्यां ते भिक्षुकान येयले तेन्ना हांव बी उरता हांव विचारता का कसले तो तशें करता म्हणून म्हणटा तशी हेर दिवस परत ईश्वर भिक्षुकाल वेश घेवन तांगेर भिक्षेक येता तेन्ना तो घेन अशें परतून येता आसतना तो घोव मुखार चिंतता अडगडचो न्हू स्वामी तुमी कसले आमगे घरचे ना दान घेनाची तशी कसले वताची म्हूण विचारता तेन्ना तो म्हणटा चेडूं नाशिल्ले बंजेले हातान तुल्यान हांव दान केन्ना घेना म्हूण हांव ते घेता ना म्हणटा तेन्ना ते दोनीलो घोव बायल ते साधूले पांय धरून घेवन रडताचे आमकां तुमीच एक खंयचीपणी वाट दाखयाची आमकां चेडूं जोकाले आमी कसं करता देवान म्हाका कसले कमी केलें ना आमकां धन धान्य संपत्तू ऐश्वर्य वैभव ओट्टू दिलें आमकां जाल्यार आमकां चेडूं ना म्हणलें एक व्हड चिंता म्हूण तो गलक मस्त रडताचे ईश्वराले तेन्ना तो म्हणटा तरी एक काम कराचे हांगच्यान तुगेले घोवा सांग एक घोड्यार बसून घेवन नीळ कलराचे कपडे आनी घालून घेवन वच म्हूण सांगता का आनी ते व्हड खंय राबता थंय ताका खांडच्या सांग थंय एक अंबेल देवस्थान मेळटा तुमकां ते देवस्थानांत तिगेलें आराधन केल्यार तुमकां चेडूं जाता म्हूण सांगून तो साधू वचून सोडता तशीची हो धर्मपाल तशी करता घोड्यार बसून घेवन वता पुरो दिकाच्यान ते इकडे घोड राबता थंय पळयलें एक
अंबालय दिसता का थंय वचून तो देवीले आराधन करून पूज करता. तागेले ते भक्तीक मेचून देवी ताका आशीर्वाद दिता आनी म्हणटा तू कसं जाय तें माग म्हणटा. तेन्ना तो म्हणटा तुगेल्या आशिर्वादान म्हाका धन धान्य संपत्तू वैभव ऐश्वर्य वट्ट सामा जाल्यार प्रमुख आशिल्ले चेडू ना म्हाका चेडू ना म्हणल्यार एक व्हड चिंता घोबायलांक ते संतान भाग्य तूं दिव का म्हणटा. तेन्ना ती म्हणटा तुका कसले म्हणे चेडू जावं का 100 वर्ष वांचून विधव जावन उरची धू जाय की जन्मता दोळ नाशी 100 वर्ष वांचून उरचेल्लो जावं का की अगदी चंदू हुशारू बुद्धिवंत आशिल्लो अल्पायुष्य चेल्लो जावं का सांग म्हणटा. तेन्ना म्हणटा दोळ नाशिल्लो चेल्लो उरचो विधव जाल्लो धू उरची हेवटो कसले उपयोग ना. ताजे बेलाक अल्पायुष्य जाल्यार पेडना हुशारू चंदू बुद्धिवंत चेल्लो म्हाका दी तूं म्हणटा. तिगेले वर मागता. ती म्हणटा हांगच्यान पूर्व भागांतून एक गणपती देवस्थान आसा थंय एक व्हड आंब्या रूख आसा तूं थंय वचून थंयच्यान एक आंब घेवन वच तुगेली बायली दी तुका चेडो जाता म्हूण सांगते. तशी हो ते पूर्व दिशेन वचून गणपती देवस्थान मेळटा ताका. त्या देवस्थाना भायरीची व्हड आंब्या रूख उरता. त्या आंब्या रुखा मस्त फल उरता. ते पळोवन ताका मस्त खुशी जाता. तो रूख सरसरी चढता आनीक सुमार इतलो आंबे सकला उडयता घरा घेवन वचका म्हणून. ताणें सकला येवन काडचे गेल्यार एक आंबो उरता. ताका आश्चर्य जाता. परत वयर चडतो आंब्या रुखार आनी इतले आंबे लोक येता. तेन्ना बी एक आंबो उरता आनी परत रुखार चडता. तेन्ना गणपती देवस्थानांतलो एक आवाज येता तुका एक फल आसा म्हणून आनी एक आंबो व्हर म्हूण सांगिल्लें देवीन तूं तें व्हर नाशिची मस्त इतलें तूं फल वायट करता आसा तें तुगेल्या नशिबांत ना. तुका कितलें देवान सांगल्या तितलें कर का व्हरतुची अगदीची दुराश असो कर नाका. हाज्यान तुका बरें पडना. तुका हाजी शिक्षा कसा की म्हूण सांगल्यार तुका जावं चेल्ल्या 16 वर्ष आयुश्य तो दिवडच्या बून मरो म्हूण शाप वचन आयकत. तो ते आयकुच्या कदा घेवन धसत करता. तो रुखांतल्या हागोर वगीत देंवता सकल एक आंबो घेवन घरा वता. हे कसं तो बायली सांगना. ते आंबो बायली दिता बायल ते खाता. अशी थोड्या दिसांनी ती गुरबीण जावन 9 म्हयन्यान आपण ती चंद चेल्या चेडो जाता. ताका चंद्रशेखर म्हणून ईश्वरालेचे नांव दवरतात. ते चेडो भारी हुशार उरता छंद बी उरता. ताका बाल लिहिलें ते आंबा पाक ते चेडो भारी खुश हाडटा. जे ते धर्मपाल म्हणून ती सान चिंता गणपतील शापाच्या हे मेगेल चेडाक 16 वर्ष आयुश्य न्ही देवा कसल मेगेल हातान चूक घडली अशें ताका दिसता. तशीच ते चेडो व्हड जाता. ताका विद्याभ्यास दिवचिताची ताका 8 वर्सांनी मुंज करताची अशी तांगेलो संवसार एक छंद तीरता. ते बायली कसं नाही गोत नाशिल्ली देखून ती त्या चेडा वर्षी अगदीची खुशी उरता. अशी म्हणता 15 वर्ष जाता. बायल कसं म्हणटा आतां आमगेल्या चेडाक लग्न करया म्हळ्यार एक चंद चेल्ली हाणी घेवन हुशारी बुद्धिवंत आशिल्ली चेडो पळोवन हाका लग्न करया म्हूण सांगता. तेन्ना म्हणटा राव गडबड कर नाका. तो तुगेले भावा बरशी पण काशी यात्रा करून घेवन यो म्हूण सांगता. आनी तागेलें मेवणें बी थंय आईल उरता. तेन्ना तो ताका सांगता हाका तूं घेवन काशी वचून घेवन यो म्हूण ताका ते शापा खबर ते मेवण्या मात्र सांगता. हाका 16 वर्स मात्र आयुश्य म्हूण सांगल्या ताकाची तूं हाका घेवन वच सांगच्यान आतां ते दिवस लागीं येता आसाची म्हूण सांगता. तुगेली भयणी मात्र सांग नाके. तेन्ना तो हो म्हणटा. तशीच चंद्रशेखर आनी तागेलो माव दोगो लोक करून घेवन काशी यात्रे वचच्या भायर सरताय. ते चेल्ले बी कसली गोत्तर ना ते शापाचे विचार. आनी वता वताची मंडोपुरा म्हणले गांवाला घेवन पावताचे. थंय एक फुलाचे उद्यानवन उरता. थंय ते दोगो लोक जेवणा खातीर म्हणून राबिल उरताचे. तेन्ना थंय कसं येता की म्हळ्यार सुमार इतले बायल चेडू फुल्ल काडच्या म्हूण आईल उरताचे. आईल तेन्ना एकली तांत राजकुमारी उरता. 3 काडचे फूल आनी एकली काडून तिगेले झगडी करता. आनीक तूं रायाल धू म्हण पळोवन नाका म्हणून तिका सकाळीं इतलें उलयता आनी तूं विधव जातालें मुखार म्हूण तिका तांडायला ते सवता वायट सवय. तेन्ना ती राजकुमारी म्हणटा
तू सवल्यार कसो गेल गो, म्हाका केन्ना तुगे शाप लागना, तू म्हण की हांव विधव जायना, हांव ते आम्मा मंगळा गौरीले व्रत करता, म्हगेल आम्मा बी करता आनी हांव बी करता, ते मंगळ गौरील दयेन केन्नाची सवाशीणपण बायल लोकांक स्थिर जावन उरता, तुगेले तसले अल्पलोकाल उतराक हांव केन्ना भिना म्हूण सांगते. ते सांगचे पळय हो मावळे न्ही भाचे दोग लोक आयकतात, तेन्ना ते मावळे दिसता ही चिल्लीक म्हगेले भाच्या बरशी लग्न करता पळय, कित्याक ही अगदीची धैर्यान आनीक भरवसेन सांगतास की हांव केन्ना सवाशीण जावन उरता म्हूण सांगून म्हूण ताका दिसता. तशी ते चली पुरो वताचे. देवा लील म्हळ्यार अगदीची विचित्र उरता. ते चिल्लीक ते दीस रात्री लग्न उरता, गोदुळी लग्न. ते चेल्ले दिबणा लोक तेच वनान देवील उरताचे. ते चलयान वतना पळय दिबण येता थंय. दिबणाचे लोक हे चेल्ले पळयताचे. हो गरो जावन चंद जावन एक तेजस्वी सौरतो चंद्रशेखर. ते चेल्लीक लग्न जावका म्हूण आईल चेल्लो एक दोड उरना ताका आनी ताका कुश्ट बी उरता आंगाक. ते चेल्ल्यार बापय पळय हे चेल्ले पळोवन तो वचून ते मावळ्याले म्हणटा तुमगेले हे चेल्ल्याक एक थोड्या वेळा खातीर आमकां दिताच वे, आमगे लग्न आसा, म्हगेले चेल्ल्याच्या गेरे हाका होरेत म्हूण बसयताचे आमी, कडे लग्न जावचें कशी तुमगेले चेल्ले तुमी परत घेयाची, आमी आमगेले चेल्ले बशी ते चेल्लीले संवसार करचे लायताची म्हूण सांगतो बापय. तेन्ना मावळ्या दिसता ओर बाबा कोणाले पुण्यान पुणे हो चेल्लो वांचो आनीक ते चेल्लीन तो म्हणलेलें आसता म्हाका मंगळगौरी दयेन सवाशीण जावन उरता म्हणून. ते चेल्लीले कुंकुमा बलान मागीर भाच्यो वांचल्यार वांचो म्हणून तो ते हक्क म्हणटा कोणाले ते दिबणा लोकाले भांगर रुपे हे वटूची वस्त्र हे वटूची अशी थोड्या वेळा खातीर दुसऱ्याला वापरचे आमकां गत आसा. जाल्यार होरेच जेवका म्हणून दुसरे चेल्ले हाडून लग्न करचें हेवटा आमकां गत ना उरो. तुमी जर तितले तुमी आमगेलो हो भाच्चो जेवका जाल्यार तुमी आपूण रावचे हाका म्हणून तो ताका तांगे बरशी पेटयता. तांणी ते चेल्ले आपणीन येताची राजकुमार येयले लग्न हे चेल्ल्या बरशी जाता. रात्री घोव बायलांक रुमान सोडताचे. थंय ते सगळं गप्पा गोष्टी करता बशिल्ले उरतात. तेन्ना तो चेल्लो कसो म्हणटा म्हाका जरा भूक लागल्यावर जाल्यार मुगो म्हणटा. तेन्ना ती तिगेले आम्माले गी सांगता म्हगेल्या घोवाक भूक लागल्या काय म्हणून. तेन्ना आवय तिका तुपान केली लड्ड एक आयदनां घालून दिता. ती हाडून घोवा दिता. खाता आसतना ते लड्ड काडता उरता न्हय तो, तेन्ना ताका हाता पडटा मुद्दी जारून ते आयदनांत पडटा. ती तशी ते आयदन व्हरून घेवन देवाला दवरता. तशी दोग लोक उलयता करता न्हिदताचे. न्हिदल तेणें राजकुमारीक एक सपन पडता. तातूंत तेगेले सपनांत मंगळगौरीन सांगता चेडा आतां तुगेल्या नशिबांत एक घोर संकट आसा. तुगेल्या घोवाक आतां एक घटसर्प येवन चापता. ताकाची तूं कसो कर की म्हळ्यार तो घटसर्प पळोवच्या कची तागेले मात्ते रे मागीर हे तूं पूज करता आशिल्ले मंगळगौरी ते अक्षत आसा न्हय ते अक्षत ते देवडाचेर घाल, तुगेलें कल्याण जाता म्हूण सांगून देवी माय जाता. ते निचेल एकदम जाग जाता. हे बा कसलो विचित्र सपन बा म्हणून तिके खडखड सण तेशी दोळ सण पळयता. पळयले तांगेले ते एवढा भितरले सायडान एक दिव उडयतो असा घटसप तांगेले मनशा दिकोन येता आसतो एक हे करताची जोरजोरान. तेन्ना ती भंयशे बी दिसता जाल्यार ती धैर्यवान बी उरता. ती पटपटी वता देवाले गी आनी मंगळगौरी लक्षात घेता आनी देवी नांव घेतच ते घटसर्पाच्या माथ्यार घालून सोडता. ते घालच्या तो दिवड थंय मोर पडता. ती ते दिवडाक उकळता आनीक मंगळगौरी तो कलश उरता पूज करच्यो तांत व्हरून दवरता आनी वयल्यान ताका तोंड बांदून सोडता एक वस्त्रान. तशी न्हिदच्या येता. तेन्ना तो घोव जाग जाता. अरे कसले उठील गो तूं म्हणटा. ना ना अशीच म्हूण सांगते. तशेंच दोग लोक परत आनी उलयता करता हांसता करता परत न्हिदताचे. अशें हेर दीस सकाळी पळय हो चेल्लो कोणाक कसो नाही सांगना ओगी उठता आनी आपल्या मावळ्यान अशे कडेन वचून सोडता. ही चेल्ली बी उठता. सकाळी कसकी देवाल काम आनी उरता थंय लग्न जालें घोबायला बसून न्हू देवकारी उरता. तेन्ना ते कुश्टी चेल्ल्या खाणी न्हू तेल बरशी बसोवचें वता. तेन्ना ती ताका पळोवन म्हणटा हो म्हगेलो घोव न्हय
म्हणून बापायला सांगता, बापाक सांगता आपण, बापा तू लग्न कोण दिल प्रकार रात्री तो चल हो नाही तो चल दुसरोच तू तांकां सांग म्हाका 1 वर्स पासून हांव घोवाले बरशी उरना अशें हांव कसकी व्रत धरल्या म्हणून सांग तांकां, आनी तूं ते दिब्बण पेटोवन दी परत, आनी मागीर घोव कोण म्हण हांव तुका सोदून सांगता म्हणटा. त्या रायाक धुवेचेर भारी प्रीत आनी भरवस तेंतो धुवेल मन दुखोवचें येना म्हणून ते सोयऱ्यांक सांगता. मागीर धुवेन लग्न जाल्या नंतर 1 वर्स पासून घोवा बरशी उरनाशी एक व्रत करता म्हणून सांगून घेतिल्लें आसा, ताका तुमी दिब्बण घेवन तुमगेर गांवां वचाची म्हूण तांकां पेटोवन दिताचे. ही बापाक कसं म्हणटा, बापा तू एक व्हड अन्नछत्र दवर, अन्नछत्राक ಒಟ್ಟು लोकांनी जेवण करून वचका आनी मागीर हातान तुला ना 50 वेळ घेवन खावका तांणी अशें तूं डंगर मार आनी आमगेले गांवचे चारी दिकाच्या ना तुगेले सेवक लोकांक दवर, हांगच्यान वतलो खंयचो मनुष्य आमगेले हे अन्नछत्रान जेवल शेवचे ना ताणें, अशें तूं एक कटनीट नेम दवर का म्हूण सांगता. तो रायो धुवेल उतराक म्हूण सांगून अन्नछत्र दवरता आनी चारी दिकाच्यान येतल वतल लोक ते छत्रांत जेवण करचें. रायाल धुवेल हातान तुला ना 50चे वीड घेवच्यो आनी वचचें ताणें. अशी चलता. अशी म्हणटा म्हणटा 6 म्हयने जाता. हांग हो चल्लो मावळ्या बरशी काशी गेलो उरता न्हय, काशी वचून काशी विश्वेश्वराक दर्शन घेवन थंय वटून पुजा पुनस्कार करून परत तेगेले मामा बरशी तो तेगेले गांवां वचा येता उरता. येता आसतना परत तो ते मंडपुरा लागीं येवन पावता. तेन्ना थंय राबिल्ले 4 लोक म्हणटात आनी हांगच्यान वतले लोकांना आमगे रायले अन्नछत्रा वचून जेवण करून वचका म्हण. तेन्ना ताणें मामाने बाचे करून ते अन्नछत्रा येता. थंय जेवताची ताका ते विळी दिवका जाल्यार ते चल्लीक आतां होच मागीर घोव म्हण ती ताका तें दिवंक येना ताका थंय राब म्हणटा आनी बापायक आपोवचें पडटा. बापाय येता पळय होच मागेल घोव म्हणटा तेन्ना राय म्हणटा हाका साक्षी कसो बाबा होच तुगेलो घोव म्हणच्याक. ताका विचारता तूं कोण खंयच्यान आयलो ओटो राय ताका परत बाजून आपणून विचारता. तेन्ना तो सांगता हांव मागीर मामा बरशी येता आसतना यात्रेक हांगा मिराबिलेची तेन्ना तुगेले वेयान तेगेले पूत कुश्टी समज दोळ्यान दिसना म्हूण घेन म्हाका हाणें लग्न केलें. तशी हांव हेर दिवस सकाळी काशी गेलो आतां येताच हांव म्हूण सांगता. तशी ते रायले सभ भरता. ते सभेन ती राजकुमारी आपणा पडली सपन सांगता मंगळगौरीले आनी ते मंगळगौरी तो कलश हाणें घेवन तो दिवड दाखोवच्या म्हूण काडचें वता. काडचे गेले रे देवाले एक लील म्हणटात न्हय तो सरप मोतया माळ जावन उरता तो. ते पळोवन ओटलाका भारी आश्चर्य येता. आनीक ती तुगेल्या अम्मान ते घोवा खावच्या म्हूण दिल्ले लाडवा आयदन बी हाण दाखयता. तांत तूं एक मुद्दी पडली उरता ताजेर चंद्रशेखर म्हूण नांव बरयल्लें उरता. ते पळोवन तुगेले बापाक भारी खूश जाता. तो आपणाले धुवेक गट्टियाप मारगेन मोग करता आनी म्हणटा चेडा तुमेल कुलाक एक कीर्त हाडयली तुगेले तसल चेडू ओटलो का जाव का तूं सुबंगली जावंक न्हू आयुश्यवंत जावन उर म्हूण आशिर्वाद दिता तिका. तशीच जमीर ओट्टू लोकांक बी ते पळोवन भारी खुशी जाता. हे ओट्टू ते मंगळगौरील दयेन जाल्ले उरता. तशी चल्लो ते मावांगेर थोडे दीस राबता कडे बायली आपण घेन मागीर आंबा पालाय उडगा आसत म्हाका हांव तांकां मेळच्या वचका म्हूण ते मावालेक सांगता. तो बी हो म्हूण सांगता. तशी तो चंद्रशेखरू आनी ती चेल्ली आनी ते चेल्ल्याल मावळो करून परत तांगेले गांव वताचे. येता आसतना श्रावण म्हयनो येता आनी मंगळगौरीचे मंगळार उरता. सुशिलेक ते मंगळगौरी व्रत करचें उरता. तेन्ना ती म्हणटा घोवालेक आनीक हांगा आमी मंगळगौरी व्रत करून मुखार वचया म्हण. तेन्ना तो मावळो कसो म्हणटा नाक गोपा गांव लागीं येयलो आनीक रस्त्यार आनी ते करचे नाका मदरस्त्यार म्हणटा. तेन्ना ती म्हणटा ना मामा हे व्रत हांव सांदोवन करता आसा आतां हांव कशी सोडो हे आनीक हांगा आमी करया एक मस्त वेळ लागना ताका थोड्या वेळ भितर ते व्रत संपता म्हूण सांगता. तेन्ना तो हो म्हणटा. थंय ती गंगेन न्हाता न्हांव घेन धूप दीप नैवेद्य करून घेन
मंगळगौरीला पूज करता थंय जेवण आनी करून परत भायर सरता. ते सुशिलेले भक्तीक मेचून मंगळगौरी थंय मणिपुरा म्हणले एक नगराची सृष्टी जेव तशी करता. थंयच्यान ती घोव बायलां मावळकून तेंगेले गांव येता. हांगा धर्मपालनीक बायलकांक नाका मंजुळे हन्नी देवा आमगेले चेडो जुनो कसलो येईल ना मेवण्या वर्षी पेटेल चेल्लो परत आयलो ना म्हूण ताका दिसता. आवय तरी मस्त चिंतेन उरता पूत आयलो ना म्हणून. हे तांगेले घर ते सेवक लोक धांवन सांगतात अयो आमगेलो सान राय आनीक येता आसा तागेले मावळ्या वर्षी आनीक तागे वर्षीक चेल्ली बी आसा म्हूण सांगता ताणें. ते आयकून तांकां भारी खुशी जावन तेन्ना बागला हांवचेर रावता. तेन्ना हो चंद्रशेखरू आनी ती सुशिला येवन तांकां पांय पडता. तांकां पळोवन घेवन आम बापा भारी खुशी जाता. तेन्ना ती आवय भावा सांगता देवा तूं कितलें बरें काम केलें रे म्हगेलें पोट तंप दवरलें तुवें म्हगेल्या पुताक परत तूं म्हाका खाण दिलें म्हणून ती भारी खुशीन भावाक वर्णन करता. आनीक तुगेले हे उपकार हांव 7 जन्म पसून विसरना म्हणटा. तेन्ना तो भाव म्हणटा नाका आनी तूं म्हगेलें कसलें ना थिने तुगेले सुन्नेनाची ते मंगळगौरीले व्रत करून तिगेले दयेन तिगेले सवाशीणपण अखंड दवरून घेतल्या. तिगेले पुण्याईनीच तुगेले पूत परत वांचून आयला म्हण तो जाली रट्टू घटन सांगता. ते आयकून लोकांक भारी खुशी येता. तशीच ते गांवचे बायलां तांणी बी हे मंगळगौरी व्रत करताचे आनी तांगे सवाशीणपण स्थिर करून घेताचे. हे मंगळगौरी व्रत कोण करताची तांकां तांगे आय्यापण बी स्थिर जावन उरता आनी चेडबाळ जावन घरांत धान्य धन ऐश्वर्य संपत्ताची वृद्धी जाता. आनी लग्न जाल्ले बायल चेडवान लग्न जाल्ले वर्साची हे व्रत दवर घेवन 5 वर्स पसून करून कडे उद्यापन करता अशें हाजे एक नेम आसा अशें कृष्ण द्रौपदी सांगता. आनी तूं बी हे व्रत कर तुमगेले गेली लोट्टूचे राज्य संपत्ती तुमकां परत मेळटले तुमगेले सवाशीणपण बी कायम उरतलें म्हूण एक सांगता. अशें मंगळगौरी काणी आयकल लोकांक सांगिल्ले लोकांक अट्टू ते मंगळगौरी दयेन अट्टू मंगलमय जावो अट्टूची तांगेले सवाशीणपण बी स्थिर जावो आनी धन धान्य चेडबळांक आरोग्य आयुश्य दिवन ती मंगळगौरी राखो म्हूण हांव तिगेले प्रार्थना करता. ही काणी जर तुमकां आवडल्या रे म्हगेले हे काणीक लायक कराची शेअर कराची आनी सबस्क्रायब कराची आनी कमेंट्स बॉक्सांत कांय ते कमेंट्स घालाचे म्हाका खुशी जाता.